व्हेरी सिरियस आसा तें आमकां डॉक्टरा कडल्यान न्यूज गावलेली आसा. पण हांगा पावतात जालें कितें सांग, हांवेची गाडयेची हेडलायट ऑन उरपाक लागली. तिजान केला हांवें तुका तिजान हय. हांवें हाडलेलें आसा नेवे हेल्मेट. सो 9 दीस जाले आणि ते शुद्धीरूच ना अजून. तेजे आवयन म्हाका कॉल केलो वर पयली की रडोंक लागली खूप अशें अशें जाला. सो फूल पावर हेल्मेट घेवपाक गेले आमी. हे पळय पात्रांवा कडेन आनी हांवें चूज केला पळय हें हेल्मेट एक्झॉर नेवें हेल्मेट म्हाजें. हें पळय बरें आहा न्हू, वेरी एक्सपेन्सीव आं. खंय गेले उद्घाटन करया यो. वा 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 व्हेरी नायस व्हेरी नायस. हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कसे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. सो गायज, आयज आमी येल्लेली आसात देवळान. कित्याक की आमी वयच्या पयलीं देवा कडेन मागलेलें की सगळें सारकें जाल्यार पुरो म्हणून, आनी तशेंच जाल्लेलें आसा. आनी त्या खातीर आतां आमी देवाक थँक्यू म्हणपाक येयल्या. पण हांगा पावतात जालें कितें सांग, हवीची गाडयेची हेडलायट ऑन उरपाक लागली. पळयात आतां न्हू हवी आपणाची गाडी हांगासरूच उसोन मॅकानिकपणा करता. कितें दुखत जाली तुजे कडेन? तकली आतां मॅड करूं नाका. तू सांग न्हू तकली जाग्यार कितें जाला तें तरी सांग न्हू. कपाल जाता. कपाल जाला खंय गायज? आयकून घेयात तुमी, हवीच्या गाडये कडेन कपाल जाला. कितें जाला सांग? कपाल. हवीची बी गाडी मोडोंक ना, हवीच्या गाडये कडेन कपाल जाला. जाले कपाल सारकें? परत उगडटा. दी हेल्मेट दी. घे, ह्या हवीन घेतलेलें आसा न्यू हेल्मेट. गायज म्हाजे नवे हेल्मेट तुमी पळोवंक शकता एक्झॉर कंपनीचे. आनी असली हेल्मेटां मातशे एक्सपेन्सीव आसता, बट 2 रुपया चड गेल्यार उपकारता. पण सेफ्टी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो हांव कॉम्प्रोमायज करिना हेल्मेटा कडेन केन्नाच. तू आतां हेल्मेट म्हाका घेतलेलें मरे. ना हय, 1 वर्सा पयलीं आतां हेल्मेट म्हाका घेतलेलें आनी आपणाचें हेल्मेट तेणें फोडून उडयला. आनी आतां म्हाजें हेल्मेट तो आतां आपणाचें म्हणटा, पिंक कलराचें. तूं पयशाकार न्हू. हांव कित्याक पयशाकार? तुका असली हेल्मेटां उपकार ना. तुका चांदीची नाल्यार भांगराची हेल्मेट. हय कर मरे, तर करून दी. पयशाकारांक कशें काडटा. तू रावलो का हांवूय रावतालें. गायज आमी आतां देवळान येयल्लेली आसा प्रेयर्स करपाक. जे चेडवा खातीर आमी ट्रान्सप्लांट गेल्लो तेजे बाबडे बरें जाल्या पुरो. शी इज व्हेरी सिरियस आसा तें आमकां डॉक्टरा कडल्यान न्यूज गावलेली आसा. सो प्रेयर्स करता. सगळें सारकें जाल्लेलें आसा, बट बारीक बारीक कॉम्प्लिकेशन्स आसतात न्हू गायज. सो येस, आनी हांगासर न्हू खूब सारे डॉग्स बीन येतात. सो तांकां कितें खावपाक घालतात हांव एवरी टायम येता आसतना. ओके, सो गायज आमी येयल्लेली देवळान प्रेयर्स करपाक. ह्याच देवळान हांवें येवन न्हू प्रेयर केल्लेले बिफोर. तुमी पळयलां आसतलें जेन्ना हांव कर्नाटका गेल्लो तेन्ना. सो कोणाचें आमी जे ट्रान्सप्लांट केला खबर आसा, डॉक्टरा कडल्यान आमकां न्यूज गावला की दॅट पर्टिक्युलर चेडूं जें आसा खबर आसा तें बरें ना म्हणून. ओके, सो परत आमी येयल्ली प्रेयर्स करपाक. थिंग्स आर ओके, एवरीथींग इज फायन, बट स्टील ते चेडवा वाटेन सगळें सारकें आसूंक जाय न्हू. दॅट इज आवर फर्स्ट मोटीव. सो जाल्या पुरो म्हणून मागा, प्रेयर्स करा खूब सारे देवा कडेन आनी सगळें सारकें जाल्या पुरो म्हणून मागा. कितें म्हणटा? सारकें न्हू. आनी तूं कोण जावन येयला आतां? ग्रास हॉपर आक तेन म्हाका कितें म्हणून रांदला? तिजान केला हांवें तुका. तिजान? हय. तिजान खाल्यार काय ना? ना. काय बरें कटायेक. कितें? वांयगे भरता करता. करपा लागीं ते करपातच जाल्या. म्हणजे घरता म्हणजे भरता तुका खावंक मेळना तें म्हाका. तें हांव थोडीच खाता हे वांयगे बीन. म्हाका केन्ना पयला घेवन वांयगे खाता आसतना. पयला भाजून दीत जाल्यार तू खाताय. कपाल खाता हांव. वाव, टेस्टी. घे. सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता हांवें हाडलेलें आसा नेवे हेल्मेट. ओके, आनी ही हेल्मेटां कित्याक कितली एक्सपेन्सीव आसता जाणा? तुमकां खरें सांगू, व्हेरी हेवी आं. 2-2.5 किलोचें हेल्मेट हें. आनी हांकां तुमी वायझर पळयता पळय, वो वायझर न्हू नॉर्मल वायझर न्हू, एंटी फोक वायझर हो. हे आतां पावस बीन पडटा न्हू, हेका भितर फोक बीन येयना. आनी हेज्या भितर एक कितें म्हणटा तें, एक सन प्रोटेक्ट, हे कितें म्हणटा तें आमचें
वोतान बीन घालपाक तुमकां बरें हें कशें आसा ब्लॅक कलराचें. ओके, सो कशें ओपन जाता हें पळय, पळयलें पळया. आनी अशें ओपन जाता, अशें बंद जाता, ओपन जाता, कळ्ळें तुमकां. आनी हेका हार्ड कुशनींग आसा आनी हें डॉट सर्टिफायड आनी व्हेरी कितें म्हणटा तें व्हेरी पावरफूल सारकें. आनी ह्या कंपनीन एक रूल काडला ह्या कंपनीन बाय चान्स पडलें हेल्मेट आनी हांगासर खंयसरूय क्रॅक पासून येयलो जाल्यार हेल्मेट डायरेक्ट रिप्लेस. सो हें कितेंय जावं शकता पूण हेल्मेट केन्नाच ब्रेक जावं शकना. सो दीस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफूल हेल्मेट आय एवर हॅड. म्हाजे पयलींचे सेम कंपनीचे आसले बट डिफरंट हें आसलो ब्रँड, डिफरंट हें आसलें तेजो डिझायन. सो दीस टायम दीस इज डिफरंट. हेजो कितें म्हणटा तें आमचें कॉकपीट व्हडलो आसा. जे हेल्मेटान तोंड घातलें न्हू कॉकपीट व्हडलो आसा. सो बेस्ट हेल्मेट. म्हाका जाल्यार खूब लायक जालें. तुमकां लायक जालें जाल्यार कॉमेंट करून सांगा म्हाका. ओके, सो तूं कितें करता? मातशें बेडशीट सारकें कर मगो प्लीज. हांवें पयलीं केल्लें आनी वदोवच्यान तूच खाटीर आहा. सो तूं सारकें हांव खंय काडटा हांगा आहा मगो इतल्या पळय. पयलीं बेडशीट सारकें केल्लें आनी तूं तें आसलें तशें वांकडे तिकडे केलें. हांव आतां परत घालपाक ना. सो तूं घाल. बरें आहाय मगो तूं. बरें आहाय न्हू, हांव सारकें करीत आहा आनी तूं तेका अशें वांकडे तिकडे करता, मॅशी करता. सद्दी बेडशीट पिड्यार करताय तूं अरे आनी घालता म्हाजेर. पण जालेलें कित्याक कांय जाणां ह्या फावटी म्हाजे कडेन जाता. कित्याक बेडशिटा पोंदाक न्हू हांव कितें करता जाणां उशे घालता. कित्याक म्हाका न्हिदपाक जायना. ते बेड असो स्ट्रेट आसा न्हू जाल्यार म्हाका ते पोंदाक दुखता बोका कडेन. म्हणजे वयर अशें ते सुयो कश्यो आहा न्हू. सो ते अशें दिसता की ते भितरल्यान अशें ओडलेल्या भशेन. सो मदीं हांव 2 कुशन कशी घालता आनी मागीर न्हिदता न्हू हांव. सो कितें आसता ना गायस, जेन्ना घावो पेकता पळय तेन्ना न्हू स्कीन आमची स्ट्रेच जाता सारकें न्हू, त्या खातीर ते दुखता. खूब दुखता सारकें म्हाका. सो गायज हांव पयलीं एडजस्ट जावन असो उलयता. म्हाका उबो रावंक जायना आनी फास्ट उलोवंकूय जायना. सो गायज वेरी बॅड न्यूज की आमकां डॉक्टराचो कॉल येयलो आनी सांगलें की तें चेडूं सद्या बरें ना म्हणून, क्रिटिकल आसा. म्हाका आमकां ऑपरेट केल्ल्याक इट्स बीन म्हाजें सांगता 13-14 days न्हू 14 दीस जाले. आनी त्या चेडवाचें हें करून म्हाका दिसता जाले 9 दीस. ओके, सो 9 दीस जाले आनी तें शुद्धीरूच ना आजून. आनी तेजे आवयन म्हाका कॉल केलो सडनली 1 वर पयलीं की रडोंक लागली खूब, अशें अशें जालां. आपणाचे बाय रिस्पॉन्ड करिना आनी अशें दिसता की खंय तरी हार्ट ब्रोकन जाला हांव सारको. इतले देवा कडेन प्रे करून इतलें करून तुमी पयला आसतलें म्हाका एवरी डे हांव सायकलींग करतालो. म्हाका खरेंच सायकलींग बीन चड आवडना. कित्याक तुमकां खबर आसा म्हाज्या पांयाक रॉड आसा. एक्सिडंट जाल्लो म्हाजो, वेरी मेजर एक्सिडंट. आनी एट दॅट टायम कितें सांगू तुमकां, तरी हांवें वर्कआवट बीट करून वेट कमी करून जें इम्पॉसिबल आसलें म्हाका तें पॉसिबल करून दाखयल्लें आसा. बट इन अ सडन वे कोणाच्या नांवान कितें बरयल्लेलें आहा, लायफ कितली देवान दिल्या तितलीच मेळटा न्हू. कितें म्हणूंक सोदता तूं? हय, नशिबान आसा ते तितलीच मेळटा. बट होपफुली डॉक्टर म्हणटा सगळें सारकें जातलें. आनी तुमचे कडेन हांव एकूच रिक्वेस्ट करता, तुमी सदींच म्हाजी मदत केल्लेली आसा. सो प्लीज आनी एकदां दोनी हात जोडून प्रे करया. सो ते कोणाकूय आमी मदत करपाक फुडें सरल्या तेजें सदींच बरें जावचें म्हणून आनी बेगीचे बेगीन ते सुद्दिर येवची आनी आपणाच्या माय वांगडा आपणाची लायफ कंटिन्यू करची इन अ गूड वे न्हू. कॉम्प्लिकेशन्स कांय ना करून तुमकां खरें सांगू गायज, जेन्नासून हांव देवळान वचत येयल्लेलो आसा लूज मोशन्स आनी वॉमिटींग जाता म्हाका. आय डोंट नो वाय. डॉक्टराक विचारलें, डॉक्टर म्हणटा नॉर्मल जाता तितलें उदीक पिया आनी गरम कितें खावं नाका सांगलां. म्हाका हें बरें म्हणून सांगलां, हाडसार सांगलेलें न्हू म्हाका, हाडसार. पूण भितरलें खावं नाका, ओन्ली हाडसाराचें उदीक खावं नाका म्हटल्यार ती भितरली मलाई. आनी
हांव काय कितें सांगू तेच कळना काय, सारकें जाता ना जाता कांयच खबर ना. म्हाजें मातशें अलगूच एनवायरमेंट जाल्लेलो आसा. चड स्वास घेवचो कहो दिसता अशें बट स्टेबल आसा देवाचे कृपेन सगळें. बट कोणाक आमी मदत केला तेज्या वाटेन सगळें सारकें ना. सो हंबल रिक्वेस्ट तुमकां सगळ्यांक की प्लीज प्रे करा बेगीचे बेगीन ते चेडूं सारकें जावचें म्हणून न्हू. कितें म्हणटा आं. आनी जेन्ना ते ऑपरेट करपाक ताका भितर व्हेल्लो खबर आसा, तेन्ना ते अंकिता कडेन 15 मिनटां उलयताले न्हू. आं हय. सांगताले न्हू आपूण कॉलेजीन बीन वयताले आनी बरें कितें उलयला तेन्ना. कितें म्हणून सांगी तुका. सांगताले आपण कॉलेजीन वयताले म्हणून मम्मीक आपणाचें टेन्शन जालां बरें दिसना बी म्हणून. सो जाता न्हू गायज तशें. आनी सगळ्यान मेन म्हणटा पळय ते म्हाजे कडेन ते उलयले तेन्ना म्हाका तेणी कितें म्हटलें जाणा, खूब पयशे लागतले न्हू मामी. म्हाका ब्रो हांव फायन, आय एम फायन. हें करपाची गरज ना यू नो. मामी बाबड्याक पयशे ना मामी कडेन, खूब खर्चो लागतलो न्हू. आनी तें आयकोन खरें म्हाजे पयलीं हात कडकडोंक लागले न्हू. हय. कोणाक खबर फुडें कितलो खर्चो जातलो. सद्या पयलीं आमचें कितें जाल्लेलें आसा तें इट्स ओके, एवरीथींग इज फायन देवाचे कृपेन. पण आतां तेका आनी कितें फुडें मेडिसीन, कितले दीस डॉक्टरा कडेन उरतले हॉस्पिटलान आनी तेजे फुडें तेजो खर्चो. सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. आनी आमी तेका ते चेडवाक सांगलें कांय ना गो, सगळें सारकें आहा, सगळें हें आहा तें आहा. आनी एकदांचो तेका भितर धाडलो जावनी तरी सारकें न्हू. देवान तो 2 पांयार उबो केलो जाल्यार तेका फुडें मागीर कितेंय करूं येता. सो एटलिस्ट लायफ तरी पयलीं सेव जावनी कोणाची, हय. कितें म्हणटा. आनी येस गायज प्रेयर्स करा यू नो. ते चेडू बाबडे वयता आसतना म्हणून गेले कितलो खर्चो लागतलो न्हू आपणाच्या मामी, हॉस्पिटलाचे बिलां हें तें. खरें तुमकां हांव खरें सांगू, आमी बाबा खंय तरी लायफान बरी आसली जाल्यार हांव एके वाटेन म्हाका अशें दिसता, हांव तुमकां ओपनली सांगता, म्हाजे बद्दल सांगता. कोणाक खबर हांव बॉर्न श्रीमंत आसलो न्हू. हांव तर पयलींसूनच पयशाकार आसलो. म्हाका दिसना हांव ह्या लेवलाचेर येवन हांगा इतल्या लोकांक मदत करतलो आसलो. तुका दिसता. ना. हां त्या लेवलाचेर आसलेले जाल्यार हांव जाल्यार अशें म्हणटा की पयलीं पासून आहा न्हू, कित्याक आपणाक कोणाचें पडला तशें आसता न्हू. तशें आसता तें एक्चुली. हांव तर बॉर्न हांव रियलिटी सांगता तुमकां, अशें फेक हें सांगिना. हांव अशें म्हणिना हांव आसलो सगळेंच सारकें आसतलें आसलें ना. बट म्हाका अशें दिसता की हांव तर ल्हान आसतनासूनच श्रीमंत आसलो. म्हाका दिसना हांव सूख दूख कितें तें म्हाका कळटलें आसलें, गरिबी कितें ती कळटली आसली, पयशांचो व्हॅल्यू, पेरंट्साचो व्हॅल्यू, फ्रेंड्स व्हॅल्यू, फॅमिली व्हॅल्यू, तुमच्या असल्या लोकांचो व्हॅल्यू, जो हांव लोकांक हेल्प करता तें म्हाका कळचें नासलें. आनी आयज खंय तरी अशें दिसता की हांव यू नो एक मिडल क्लास फॅमिलीन जल्मालो. इट इज अ प्रावड मुमेंट फॉर मी. हांव आयज कितें तरी बरें करता. सो येस, बट देवान हेज्या फुडें तर खंय वयर काडलो म्हाका. आय वील डेफिनेटली डू अ लॉट फॉर माय पीपल, गोवन पीपल यू नो. हांव शुअर करतलो डेफिनेटली. इतले पीस मेळटा आनी इतले इतले पीस आनी इतले ब्युटिफूल दिसता जाणा आफ्टर डुईंग ऑल दीस थिंग्स. तुमकां सांगूं शकना पळय तें. आनीक वन मोर वियर्ड थिंग हॅपनींग वीथ मी. तुमकां खरें सांगता, ऑकवर्ड दिसता पूण सांगता. जेन्ना हांव न्हाता, तुमकां काल सांगला ब्लॉगान हांव पॅन्ट घालता, अंडरवेअर घालता, व्हेरी पेनफूल कित्याक पांय स्ट्रेच करचे पडटा न्हू. आनी आतां कालसून म्हाका आनी एक प्रॉब्लम जाला. हांव पॅन्ट घालता पळय, ही पॅन्ट आतां शॉर्ट पॅन्ट आहा पळय, ही बटन लावंक गेलो न्हू असो बटन आनी चेन ओडली जाल्यार म्हाका सॉलीड दुखता. सो म्हाका आतां वयचें पडटलें म्हापसा आनी ते स्ट्रेचेबल कसले ते लूज पॅन्ट्स हाडच्यो पडटल्यो. आनी डॉक्टराक विचारलें, डॉक्टर म्हणटा तशें तें हें जाता न्हू, हील जाता न्हू भितरल्यान म्हणटा. सो तुका ते त्रास जाता. आनी अशें तुमकां जें कितें आहा तें तुमकां हांव अपडेट दीत रावतलो गायज. बट रायट नाव प्लीज प्रे फॉर हर. देवान बरें केलां पुरो सगळें, कितें म्हणटा. हय. आनी चॅनलाचेर नेवे आहा लायक शेअर सबस्क्रायब दुखता म्हाका. सो सॉरी गायज, म्हाका तुमकां कितें उलयता तेंच कळना. सो येस गायज. आनी खूब जाण म्हाका विचारता RX खंय तुमची. सो गायज हांव दोन हात जोडून तुमकां रिक्वेस्ट करता, थोडे दीस ब्रेक दिवया त्या RXाक, कित्याक म्हाका ती चलोवंकूय जावची ना.
आनी व्हेरी डिफिकल्ट. हांव आयज गाडी घेवन देवळान गेलो, होणक्यान गेले म्हाका दुखोंक लागलें. अशें दिसतालें की काश म्हाजे कडेन एक लॅम्बो भवानी आसली, तेतून बसोन ड्रायव्ह करून वचो तशें. सो येस गायज, प्लीज सबस्क्रायब करा, चॅनलाक लायक शेअर, आनी हांव मेळटा तुमकां नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओन. टील देन कीप प्रेयिंग आनी मोग आसूं.